उपदेशक दुसरो भाग प्रस्तावना चॅप्टर 7 उंचा मोलाच्या प्रमोलित तेला परस बरें नांव अदीक श्रेष्ठ. जल्माच्या दिसा परस मन्नाचो दीस अदीक म्हत्वाचो. परब मनयतल्या घरांत गेलोल्या परस दुखाच्या घरांत वचप अदीक बरें. कित्याक थंय मनशाचो शेवट दिसता आनी अखेरेक जन एकल्याक मरण रावता म्हणून जाणवता. हांसच्या परस दूख मोलादीक. दुखेस स्वभावा फाटल्यान सुखेस कालीज लिपलोलें आसता. शाण्याचें कालीज दुखेस घरांत आसता. पिश्याचें कालीज मौजेच्या घरांत आसता. एका पिश्याचें गीत आयकलोल्या परस एका शाण्याची शिटकावणी आयकल्यार अदीक फायद्याची. पिश्याचें हांशें उज्याच्या आकट्यान कांटे सरसरलेल्या भाशेन लासता आनी तें पोलकेपण. जुलूमशाय एका बुदवंताक पिसो कोत्तात आनी लॉंच घेवन कालीज बश्टता. शिटकावण्यो जसो एके वस्तूचो शेवट ताचे सुरवाते परस बरो तशेंच गर्वा परस सोंसणीकाय बरी. सोंपेपणी रागार जायनाका. तुज्या रागाचेर ताबो दवर. काळजांत राग दवरप पिशेपण. आदल्या काळार सगल्यो वस्तू आतांच्या परस बऱ्यो कित्याक आसल्यो अशें म्हणून नाका. कित्याक हो प्रस्न जाणवायेचो न्हय. जाणवाय हें जाणट्यां कडल्यान आयलोलें दायज कशें. सुर्याचो उजवाड पोलेतात तांकां ती फायद्याची. जसो दुडू मनशाची राखण करता तशीच जाणवाय करता. पूण जाणवायेचो आदार असो की जांकां ती मेळटा तांकां ती जिवीत दिता. देवाचे रचनेचेर निहाल. देवान बागयलां तें कोणाच्यान नीट करूंक जाता. खुशालकायेच्या दिसा खोशी जा आनी तुजेर अडचण्यो येतात तेन्ना उगडास कर. फुडें घडटा तें आपणाक अनवदान कशें तुवें समजना जावचे खातीर देव दूख आनी सूख धाडटा. हांवें म्हज्या उपयोग नासलोल्या जिवितांत पळयलां. एक मनीस आपल्या बरेपणांत मरण वेता आनी एक नश्ट मनीस नश्ट आसुनूय जिवो उत्ता. देखून चडूय बरो वा चडूय शाणो जायनाका. तुवें तुजें निसणटण कित्याक करचें. तसोच चडूय नश्ट वा चडूय पिसो जायनाका. तुजो काळ पावचे आदीं तुवें कित्याक मरपाचें. हाका वेंग मारून ताका सोडून नाका. कित्याक देवाची भिरांत आसलोल्याक दोनूय मेळटात. 12 राज चलोवप्यांच्या बोला परस एका जाणवायेच्या मनशाच्या एका शाराक आदार करूं येता. सदांच दुसऱ्याक बरें करपी एकदां तरी पातक करूंक नासलेलो मनीस संवसारांत मेळचो ना. तशेंच दुसरे सांगतात तितलेंय आयकनाका. केन्नाय तुजो चाकर तुजें वायट उलयतलो तें तुका आयकूंक येवचें ना. कित्याक तुवें दुसऱ्या लोकांकूय अपमानयलोलो तो तुका उगडास आसतलो. हें सगळें सत म्हणून जाणवायेन म्हाका समजलां. हांव शाणो जावंक आशेलों पूण तें सत म्हज्या हाता भायर उरलें. फाटलो काळ हाता भायर आसा जो कोणाच्यान सोदूंक काडूंक जाता. पूण खूब शिकून निहाल करतोच आनी जाणवाय मेलयतोच नश्ट एक खोटेपण आनी पिसाय एक मुर्खेपण म्हणून म्हाका कळून आयलें.
ओस्तोरी मोन्ना परस कोडू अशें म्हाका दिसलें. ती एक फास तिचें कालीज जाल आनी तिचे हात सांकल्यो. जो मनीस देवाची खोशी कोत्ता तो तिच्या चोपक्यांतलो वांटोवतलो आनी पातक्यांक ती सांपडायता. उपदेशक अशें म्हणटा. एका फाटल्यान एके वस्तूची तपासणी करून निर्णय घेवंक जाय. हांव दुसऱ्याय प्रस्नाचे जबाब सोदतां, पूण ते म्हाका मेळनात. म्हजो मान फावो आसलेलो हजारांत एकलो दादलो म्हाका मेळलो, पूण एकूय अस्तोरी म्हाका मेळोंक ना. पळय, म्हाका फकत हें सोत कळोन आयलां. देवान आमकां एकदम सादें रचले, पूण आमी मनशांनी आमकां वांकडे आनी कुसडे करून सोडले. देवाचें उतर हें.